बाद प्रेसिडेंट ऑफ द कारंजाले रापणकारांचो पयली राखून तुजी कितें सांगूंक सोदता? आयज आमी कारंजाले बिचार इनॉग्रेशन केला आनी सगळे कोण मेंबर आहा ते सगळे आमचे कांटाळे एकठांय करता आनी आमी जॉयन करता आनी एवरी इयर आमी हे इनॉग्रेशन करता फादरी काडटा बेंजार करता सगळे करता आनी ऑल टुगेदर एवरी इयर आमी टुगेदर वचून पयली रापूड मारता. थोड्याच कारणाक लागून हे पण आमकां सिजन लेट जाले पण एनी हाव गॉड इज ग्रेट आमकां देवान आमचे ह्या रांपोडकारांक जायते नुस्तें दिलां वेरायटीज ऑफ नुस्तें कितें नुस्तें ना म्हणून ना बंपर नुस्तें आमकां पळय कंट्रोल करूंक जायना आतां सद्याक. कितले जाणांची राखूण आसता ही पयली तुमची? पयली आमची सगळे टोटल जॉईन करता आमी ओके टोटल जॉईन करून ही रांपोड करता एवरी इयर. कितले मेंबर्स? आमी टोटल 19 मेंबर्स आहात. व्हडले चड नुस्तें पडलां ते कितें पडलां? चड नुस्तें म्हणलेले सगळे मिक्स नुस्तें पडला थोडे वेरायटी नुस्तें आहा व्हायट पॉम्फ्रेट ब्लॅक आहा मागीर टायगर आहा व्हायट आहा सोलार आहा मिडियम आहा सगळे तरेतरेचे नुस्तें. गार्बेजो इश्यू आसा गार्बेजीक लागून कितें त्रास जाला? प्रॉब्लम कितें आहा एक्चुली सिजन आमी बेग आमकां मिस करताले पण गार्बेजीक लागून आमकां लेट करचें पडलें तरी आसतना पळय आमी स्ट्रगल करतात गार्बेजीक लागून. आमी रिस्क घेवन आयज आमी पयलेच इनॉग्रेशन केलां आमी रिस्क घेयल्या तरी आसतना आमकां खूब कास्टींग जालें पळय. आतां हें टोटल नुस्तें म्हणटा म्हणल्यार आमकां आतां 6-7 वरां फुडें लागतलीं सांजची टोटल व्हेरी डिफिकल्ट.